काणकोण तालुक्यातलो खोती गांवांतलो आमोणे गांव सध्या तिखट आणि आंबट रुची खातीर फामाद आसा। हांगचे शेतकार व्हड प्रमाणात मिरसांग आणि आटांब्याची लागवड केल्ल्यान शेतकारांक बरोच फायदो जाता। मिरसांगेचे दर सध्या बाजारात 1000 रुपया आसा, जाल्यार आटुंबाची सोलां 600 ते 700 रुपया किलो आसा। पळयात पुराय बातमी। गोंयांत पावसा आदीं लोकांची बरीच धांवपळ पळोवपाक मेळटा। कसली काय म्हटल्यार पुरुमेताची तयारी। पावसा आदीं गोंयकार सुके खारे, सुके मिरसांगाचो मसालो, खळा खातीर रुचीक तोरां, ताचे बरोबर भिण्णाची सोलां तशीच ओटांब्याची सोलांय आदी रुचीक खाणाची तयारी करून ते वर्सभर खातात। गोंयकारांच्या हुमणांत सोलां आनी मिरसांगो ना जाल्यार हुमणच पचपचीत लागता। मात हेच पीक तयार करून ते बाजारात पावो मेरेन शेतकारांचे कश्ट भोव महत्वाचे आसा। शेतकार रक्ताचे घाम करून काट्या खुट्यांतल्यान प्रवास करून हे बरे सैमीक पीक गोंयकारां मेरेन पावयतात। आता ते कशे ते पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा आणि तोंडाक रूच हाडपी रिपोर्ट। पावसाक कामत म्हणटा आनी मिरसांग करता, बरोबर मिरसांग करता आनी बोंड करता, हिरवाल करता आनी ती व्हरून बाजारात विकता। आनी तश्यो मिरसांगाक आमकां 1-2 वर्सां जाली रेट पूण मेळना, पूण जाल्यार सुद्दां ह्या वर्सा मातशी रेट आसा, लोकांक मळिना म्हणून चड मेळ्ळी, ताका लागून त्यो मिरसांगा। मिरसांगी कितली सुमार कुटुंब रोयता तुमचे? आमी एक 20-25 रोयता आमगे गांवांत। म्हळ्यार 25 घर रोयता कमीत कमी। 25 घर रोयता। आनी अदमास कितले एक क्विंटल अशी मिरसांग जाता तशें आमगे जाले सगळ्यांनी मेळून? तशें जालें सगळ्यांनी मेळून आमगे जाल्यार एक 2-2.5-3 क्विंटल जावंक शकता। 3 क्विंटल जावपाक शकता। आनी ते तुमी खावपाकय आनी विकपाकय? चड जालें तो कोण विकता विकता नासल्यार आमी खावपाक दवरता आनी सयऱ्यांक बिऱ्यांक अशी फ्रेंडांक अशी दिता। पूण चड हें न्ही। तुमी मिरसांगा बरोबर विरवीर मागीर ते मका बिका सगळे रोयता? त्या शिवाय तुमी काटेकण रोयता? ती पावसांत करता। पावसाक आतां हें कितें म्हणटा कामताचें? पोरस म्हणटा। पोरसाची ही पोरसा मिरसांग? पोरसाची मिरसांग। बरें म्हाका एक सांग, आतां आमी ह्या बाजू जी पळयला मातसो असो ह्या बाजू जे पळयला ती अटंबाची सोलां। ही आमगे अटंबा सोलां। हय। अटंब म्हळ्यार अटमाची रूख जाता, झाड जाता, आमगे भाटां जाता, नासल्यार एक रानाक पूण जाता, ती आमी काडून हाडटा। हय। काडून हाडून त्यो आडोळेन शिंवची पडटा, खूब मेहनत खूब पडटा ताका। हय। ताजी बिये काडपा पडटा, ती मांव काडपा पडटा, सुकत घालपाची। सुको घालपा जाय, 1-2 दीस 2-3 वच सुकपा जाय। त्या नंतर आमी चड जालें जाल्यार बाजाराक व्हरून विकता। पूण काणकोणचो लोक आंब्या सोला पेक्षा अटंबा सोल हे मोठे प्रमाणे यूज करता। हां, म्हणटकीर कितली क्विंटल सुमार हें जाता तुमची अटंबा सोलां? अटंबा सोलो आमगे चडांत चड जास्त जाता, एक लागले वर्साक 5 क्विंटल सन जाता। बरें, अटंबाची झाडां सगळ्या लोकांक उरता अशें ना? अशी ना, हां, ती कितें जाता, हे आसले कडेन आसता हय। आनी तो बेगीन जायना काजू सारको। हांवें लायले जायत मागीर पुतां बी खावंक मेळटा। हय, म्हणजे जवळ जवळ 50 वर्सांनी मी रूख लागता। अशी गांवांत कितली रूख आहा तुमच्या? अशी आमगे आसतले 20-25 आसतले। 25 तरी रूख आसा? आनी 25 रूख आसा। कितली क्विंटल सुमार सोल करता तुमी? 5 क्विंटल जाता सगळे लोकांक मेळून। आनी नाच त्या वर्सा 5 किलो पूण जायना। आनी तुमी बागायदारा दिता काय तुमी डायरेक्ट विकता? बागायदारा विकता आनी नासल्यार आमी अशी बाजारांत वचून बायलां आमगे विकता। बरें, बसून। पूण कांयच ना तरी हेजेर तुमगे निदान पोटपाण्याचो प्रश्न सुट्टा? निदान सिजना पुरता ती? सिजना पुरता आनी लागले वर्साक। आज कशी किलो आहा बाजारांत सोलां? भायले व्हरून दिता ती 500 पूण मेळत तशी रेट ती, म्हळ्यार अमकीच रेट अशी ना। आनी बागायदारांक विकली जाल्यार आमकां 200 आनी 250 रुपया आमकां ती भायर विकल्यार चड रेट मेळटा? भायर विकले जाल्यार चड आसता। आमोणे खोतीगांव निसर्ग सौंदर्यान हो भरलो सारको गांव, नेचर आहा हांगा। आनी ह्या जाग्या वयले शेतकरी हे मिरसांगो अटंबाची सोलां मोठ्या प्रमाणान करता। हांगासरल्या आसल्या व्हळां भितर म्हणजे त्या बांयच्या व्हळाच्या उदकाचेर शेतां भितर हे पुरसाच्यो ह्यो मिरसांगो
प्रत्येक शेतकार जवळ म्हणजे जवळ 50 ते 60 कुटुंबां हिंगा रावता. म्हाका दिसता 360 लोक ह्या भागान रावता आसलो. ह्या भागान जश्यो मिरसांगो पिकयता तश्योच अटंबाची झाडां मोठ्या प्रमाणात आसा. काणकोणचो लोक किंवा दक्षिण गोंयचो लोक वो काणकोणची मिरसांग ही जशी फामाद आसा तशीच काणकोणचें सोल जें आमकां हुमणाक लागता, कडयेक लागता, हुमण करपाक कडयेक लागता, ते गोंयकार मोठ्या प्रमाणान आंब्याचें सोलूय, आंब्या पासूनचें सोलूय यूज करता. आनी दुसरें अटंबाचें सोल, जें अटंबाचें सोल जें बेश्ट जायना, तें रुखा वयल्यान काडप, तें एक कडेन करप, ती मागीर 25 बायलान त्यो हें करप, कितें कापप, हाळ्ळेचेर धरून कापप आनी नंतर तेजे बिंय काडप, मांव काडप आनी सुकोवप. अशें अत्यंत बरी हें मिरसांगो आनीक सोलां ह्या आमोण्या गांवार मोठ्या प्रमाणान हांगा सुकयतना दिसता. शेतकऱ्यांक एक तर घरांतल्या लोकांक यूज करपाक मेळटा आनीक विकपाक मेळटा. आनी हाका लागूनच आमी जशें काणकोणाक गेले म्हणटकीर हे शेतकरी लोक थंय वचून एक तर बागायदाराक विकता नाजाल्यार काणकोणच्या मार्केटांत लोकांक ते एवेलेबल करता. आमी सुंदर अशे ह्या जाग्यार तेमी जे सुकूंक आयला, खरोखर अत्यंत कश्टकरी लोक हे मोठ्या प्रमाणान करता. हें पळोवन खूब आनंद जाता. गोमंतक TV खातीर सुविरू कुमार.